राय पंचायत वाठारांत एके प्रायव्हेट कंपनीचे गाडयेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्यान प्रकरण बरेंच तापलें। सरपंचान वचून सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें आनी कागाळ पुलिसे मेरेन पावयली। कंपनीचो मॅनेजर थंय पावलो। कोयर कंपनीचो, पूण वडोवंक रिक्षावाल्या कडेन दिल्लो। घडलां ताका कंपनी जबाबदार ना म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घालो। मात उडयल्लो कोयर उखलूंक तो उपरांत तयार जालो। गोंयांत वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो न्ही म्हूण बोर्ड मारिल्लो आसतना राया पंचायत वाठारांत उक्त्या सुवातीचेर कोयर उडोवपाच्यो गजाली घडटात। सोमारा रायच्या सरपंचाक रस्त्या कडेन प्लास्टीक आनी बाकीचो कोयर खाली करपी रिक्षा सांपडली। सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत कोयर पळयत जाल्यार साई पॉयंट कार्स कंपनीचो। उपरांत साई पॉयंट कार्साचो मॅनेजर सुवातेर पावलो। हे कर्म गार्बेज व्हरपी कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घालो। हय ना करता शेवटाक वडयल्लो कोयर उखलूंक तयार जालो। Your waste and dumping it. Till your waste is disposed, you are responsible. You cannot say, I've given it to that fellow and that fellow will do the rest. You are responsible. At the moment, forget all that. You have seen what he has done, which is totally incorrect. Yeah, I'm very sorry about what happened. Now I'll clear this up. कोयराचो विलो सारको लायना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन जातली म्हूण कंपनी उलोवन दाखयता। कोयराचो विलो लावंक सरकार पयसो वत्ता, मात हायवे आनी बाकीच्या रस्त्या कडेन नजर चुकोवन कोयराच्यो राशी मारपाचे प्रकार आडोवपाक सरकाराक जमना ते असले लोकांक लागून। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन TTAGन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायका मुखार 14 मागण्यो दवरल्यात। टुरिस्टांची चार्टर्ड पॉलिसी बदलूंक जाय। तांकां जाय त्या विमानान जाय तेन्ना परत वचपाची मेकळीक जाय। दाबोळेचे नवे टर्मिनल साफ आसना। न्हंयचे देगांनी नो डेव्हलपमेंट झोन सदळ करचो। गोंयांत आंतरराष्ट्रीय विमानाक थेट एंट्री जाय। आग्रा, दिल्ली, जयपूरचे गोल्डन ट्रँगलाक गोंय जोडपा सारकेल्यो येवजण्यो TTAGन श्रीपादा मुखार दवरल्यात। One of the issues which the association put forward is the change in the policy for charter tourism into India. Proposed closure of the timing for landing at the Daboli airport in the next season, which is a cause for concern. And many charter operators, charter airlines and scheduled airlines like Qatar and Air Arabia have threatened to cancel their operations for the next year. We have shown him the seriousness of the issue and he has agreed to take it up with the Central Aviation Ministry. Condition of the new Daboli terminal, which was pathetic and a letdown and conveyed a wrong image of Goa. The necessity of Goa having convention centers, one in the north and one in the south, so as to attract MICE tourism, conference tourism in a large scale, especially in the off-season of the monsoons. No development zone within 100 meters of the river and as well as 500 meters from the sea. We have suggested to him that, like in Kerala, the NDZ line should be reduced to 50 meters. इतल्याने खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।